जे कोटा वाढून दिला तेजेर कितें सिव्हिल सप्लायचो कोटा तसो सध्या वाढून दिवना, हां परंतु आमची प्रत्येक महिन्याची जी 21 तारीख जी असता ती 21 तारखेच्या वयल्यान आमी 27 तारीख सुद्दां लास्ट डेट जो मे महिन्याचो जो कोटा लिफ्ट करपाचो आसा ती आमी भोवो दिल्ली आसात आनी आज तशे तरेचे प्रेस नोट आमची सबंद प्रेसाक गेल्ली आसात. कारण कित्या खातीर खुबशे लॉकडावन आशिल्लें, सकाळची थोडीशीं दुकानां बंद आशिल्लीं, थोड्यांनी फूल डे चलयलें आशिल्लें, पूण थोड्योश्यो कंप्लेंट्स येवपाक लागिल्ल्यो आसात आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान हें थोडेशें 8 दिसांचें एक्सटेंशन आमी दिल्लें आसात. दुसरे अत्यंत म्हत्वाचो विशय खुबश्या जाणांच्या लोकांच्या मना भितर बेनिफिशऱ्यां भितर एक भिरांत पडिल्लो आसा की मुखावयल्या म्हयन्याक आमकां आमचे कडधान्य मेळपाना काय कितें ही अत्यंत चुकीची गोश्ट आसा. आज पर्यंत आमचे कडेन 5300 मॅट्रिक टन आमकां पर मंथ तांदूळ गंव आनी बाकी सगळी साखरेची जी गरज जी आसा ती ऑलमोस्ट आमी 3800 मॅट्रिक टन ऑलरेडी जुनाचो स्टॉक आमी ऑलरेडी केल्लो आसात. पण आमचे सगळेच गोडाऊन फूल जाल्ले असल्या कारण बाकीचो आमचो 1500 जो मॅट्रिक टन जो कोटा उरिल्लो आसा तो आमी लिफ्ट करूं ना. 21 तारीख ऑलमोस्ट 90% आमचे प्रत्येक बेनिफिशरींनी आज आपलो कोटा उबारलेलो आसात आनी परत एकदां आमच्या फेर प्रायस शॉप ओनरांनी हो गोडावांच्यान कोटा 21 तारीख नंतर सुरू लिफ्ट केल्या नंतर आमचे ऑटोमॅटिकली गोडावा भितर स्पेस निर्माण जातलो आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान आमचो प्रयत्न आसा. हांव सगळ्यांक सांगपाक सोदतां की कोणीनूच घाई गडबड करची न्ही. ज्या वेळाचेर फाटले जेन्ना पॅन्डेमीक आशिल्लो त्या वेळाचेर आमी प्रत्येकाच्या दारांत सुद्दां कंटेनमेंट झोन आसून सुद्दां आमचे सगळे व्हॉलेंटियर्स खास करून म्हजे स्टाफांनी प्रत्येकाच्या दारांत भितर रेशन पावयलेलें आसा. रेशन कोणाक मेळपाना अशी तरेची मनान जर भीती जर जी आसा जाल्यार तुमी ती काडून उडयची. कारण सबंद देशा भितर लॉकडावन ना आनी एसेन्शियल गुड्स जे आसात तेजे ट्रान्सपोर्टेशन सुरू आसा, लॉजिस्टीक सुरू आसा आनी त्या अनुशंगान आज आमी काही गोष्टी निर्णय घेतिल्ले आसात. आमच्या सातत्यान जो कोटा जो आसा तो कोटा प्रत्येक म्हयन्याक आमी 21 तारीख म्हळ्यार आमी स्टॉक करतात आनी जसो रुटीन आमचे नॉर्मल लायफा भितर आमचो कोटा लिफ्टिंग करपाक आशिल्लो आनी तो डिस्ट्रिब्यूट करपाक आशिल्लो त्या पद्दतीन आमचें सुरू आसा. म्हणून परत एकदा सगळ्यांक कोणीनूच पॅनीक जावचें न्ही. इतलेंच मागता की तुमी स्वता तुमकां लॉकडावन करून घेवचें आनी हें जें पॅन्डेमीक जें सिच्युएशन आमचे सबंद जगाचेर आनी खास करून भारताचेर चड आयिल्लें आसात आनी गोंया भितर आज ताची चड केसीस पॉझिटिव्हिटी वाडिल्ले आसल्या कारणान आमचे कॅर आमी स्वता घेवपाची गरज आसा, शेजाऱ्यांचे कॅर घेवपाचें आसा, मित्र मंडळाचे कॅर घेवपाचें आसा. आपलो जीव धोक्यान घालपा पेक्षा आमी सगळ्यांचो जीव सांबाळप अत्यंत गरजेचें आसा हें म्हाका सगळ्यांक आज सबंद गोंयच्या लोकांक सांगपाचें. थँक्यू. तर किती पॅकेज एक्स्ट्रा देर विल बी एनी पॅकेजेस फॉर या नॉर्मली जसो पंतप्रधान PMKच्या वायज आमी फ्री कोटा दिवपाचो आमकां ऑलरेडी ताजें हें चालू आसा आनी त्या संदर्भान तशें पॅन्डेमीक सिच्युएशन जशें जातलें जे आमचे APL BPL जे हें आसात जेका आमी PHH रेशन कार्ड होल्डर म्हणटा तांकां मुखार दिवपाचो आमचो लास्ट लॉकडावन आसलें ते हय तसो सेम आसतलो पूण अजून पण तें सुरू जावना. प्रोबेबली इन द मंथ ऑफ जून म्हयन्याक तें सुरू जावपाचें पॉसिबिलिटी आसा. तुमचो कितें सुझाव आसतलो जे आतां 24 तारखेक कर्फ्यू ओपन करपाचें तुवें ठरयलां शूड बी एक्सटेंडेड. I think it should be extended till May 30th. That is my suggestions to the government. And definitely I am going to speak with the Honorable Minister right now after this meeting has been over. So what is your stand on GMC? What? GMC जे ऑक्सिजन एक्चुअली कशें आसूं न्ही ह्या संदर्भान आय वॉज होम आयसोलेशनाक हांव आशिल्लो म्हाकाय तेजी ग्रावंड रियलिटी फक्त मिडियाचो जो रिपोर्ट जो आशिल्लो ताजे भितले पर्यंत म्हाका खबर आसा. आज हांव पयले फावटी मुख्यमंत्र्याक मेळटलो. आय विल जस्ट टेक द रिपोर्ट वॉट इज गोईंग ऑन. कशें आसा प्रत्येक जाण आपली बाजू सेफ मारपा खातीर पूण म्हजें एकूच हांव सबंद हांव इतलेंच म्हणून की कोणाचे जिवा कडेन आमी खेळचे ना. आनी म्हाका दिसता खंयचोच दोतोर किंवा बाकीचें अशें जावपा ना. कारण काही गोष्टी आपत्कालीन परिस्थितीन एखादी GMC प्रिपेर नासतली होय तातूंतल्यान एक निश्कर्श जावपाक जाय इतलेंच हांव ह्या वेळाचेर. So a lot of MLAs and ministers started to criticize for the health department. डेफिनेटली जसो पॅनीक जसो आनी प्रत्येक मतदारांचो जेन्ना प्रेशर प्रत्येक आमदाराचेर आसता जे डिपार्टमेंट जे आसा ताजेर ज्या पद्दतीन काम करपाक जाय ते एखादे वेळी तांकां मानवलें आसा म्हणून तो प्रत्येक आमदारान क्रिटिसायज केलें आसतलो. पूण एज फार एज माय कॉन्स्टिट्युएन्सी जितले PHC जी आसात
इवन हांव होम आयसोलेशनाक आसून सुद्दां आय हॅव मॉनिटर्ड आमचे पेशंट सुद्दां जे आसात ते GMCच्या बरोबर बाकीच्याक SDH म्हणू नाकात किंवा साऊथ डिस्ट्रिक्ट म्हणू नाकात आमी आमच्या कार्यकर्त्यांच्या माध्यमांतल्यान कसल्याच इरिस्पेक्टीव ऑफ द पार्टी पॉलिटिक्स सगळ्यांनी बरे तरेचे आमी काम केल्लें आसात आनी म्हजें काम तर तुमकां सगळ्यांक खबर आशिल्लें की हांव सदांच पयलो सुद्दां पॅन्डेमीक एरा ग्रावंड फिल्डाचेर आशिल्लो ज्या दिसा म्हाका होम आयसोलेशन आमचें 17 दीस कंप्लीट जालें त्या दिसा हांव परत सगळ्या सेंटराक हांव विजीट करून जितले आमचे कडेन प्रयत्न चल्ला आतां काही गोष्टी आमच्या हातान जे ना ते आमी कांय करपाक शकना पूण आय विल सॅल्यूट टू ऑल द डॉक्टर्स ग्रावंड वर्क हेजेर आसा कारण आमकांय खबर आसा हांवूय हॉस्पिटलायज आशिल्लो काही एक दिसा खातीर हांव पळयतां कितें दोतोरांची परिस्थिती हावजकिपिंगाची परिस्थिती कितें आसता तांचे कुटुंबाची परिस्थिती कितें आसता अशा परिस्थितीन हें सगळें हाताळप म्हळ्यार खुबशें डिफिकल्ट आसा अशें म्हाका तर दिसता आनी त्या दृश्टिकोनांतल्यान जितलें तें बरें दिवपाचो प्रयत्न म्हाका दिसता सगळे आमचे हेल्थ म्हणजे फ्रंट वॉरियर्स जे आसात तांच्यांनी दिल्ले आसा. सर तुमची कॉन्सन्ट्रेशन कशें पळयता कोवीड एज पर द कोवीड केसीस ताची एकंदरीत मागीर 3 PHC लागता एकंदरीत जर पळयलें जाल्यार फाटल्या विकाक पॉझिटिव्हिटी रेट ऑलमोस्ट 51 to 52% आशिल्ली बट दॅट इज कम डावन टू ऑलमोस्ट आतां 40 to 43% आयिल्ली आसात एज ऑफ टुडे. पण म्हाका अपेक्षा आसा की येणाऱ्या एक विका नंतर एक 25% ती सकयल येतली अशे तरेची म्हाका अपेक्षा आसा कारण आज ज्या तरेन लोकांक एक भिरांकूळ निर्माण जाल्लो आसा आनी अशेंच तरेचें हेच जर परिस्थिती आज जी लोकांनी काही काटेकोरपणान बंधनां पाळिल्लीं आसा ती फाटल्या सरकार म्हणटालो तुमी डिस्टन्स सांबाळात अंतर सांबाळात मास्क घालात ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जर केल्ल्यो आशिल्ल्यो जाल्यार इतली परिस्थिती हाता भायर वयची नाशिल्ली अशेंच म्हाका ह्या वेळाचेर सांगून. थर्ड वेवचेर तुम्ही कशें पळयता? एक्चुली आता थर्ड वेव अजून पर्यंत तशें ती आसतली नासतली ही कोणी निश्कर्श नाही तो एक अंदाज वर्तवलेलो आसा पूण म्हज्या म्हायती प्रमाणे आमी थर्ड वेव येतली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान मनान दवरून आज जे लॅक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन आसा किंवा मिसमॅनेजमेंट आसा किंवा एकामेकाचेर आमी ब्लेम गेम करतात ती करिनासतना आमी त्या थर्ड वेवीक फेस करपा खातीर आमी तयार जावपाक जाय सक्षम जावपाक जाय त्या खातीर आमकां कितें जावपाक जाय करपाक जाय त्यो काही गोष्टी सरकारान पावलो उबारप खूब म्हत्वाचें. So any impact of cyclone on your constituency? माझ्या मतदारसंघान बरोच तरेचो इम्पॅक्ट ह्या वरच्या सायक्लोनी जो पावस पडिल्लो आसा ताजेर जाल्लो आसा. अत्यंत म्हत्वाचे म्हळ्यार 2 डेथ्स आमचो इलेक्ट्रिसिटी पोल इरप्ट जावन जाल्ले आसात. हांव तांच्या दोगांच्या आत्म्याक शांती लाभो हे ईश्वरचरणी प्रार्थना करता. मोठी झाडां आमच्या प्रत्येक घराचेर लोकांच्या घराचेर घरां टोटल एंटायर कोसळलेलीं आसात. म्हजे माहिती प्रमाणे आमची अशी जवळ जवळ 12-13 घरां टोटल कॉलॅप्स जाल्लीं आसात. काही घरां एक फाटल्या फावटी एक घर आमी उबें केल्लें आशिल्लें वरून परत त्याच घराचेर परत पिपळ पडून परत तें घर मोडिल्लें आसात. त्या एक बायल तेजी एक 2 जाणां आमची पांये मोडिल्ले आसात वॉल्स पडून चिरे पडून ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जाल्ल्यो आसात. शेत जें आसा जें हार्वेस्टींग जें चालू आशिल्लें बेतकी सायड आनी म्हजे मार्शल तिवरे सायडीच्यान अत्यंत खुबशें नुकसान जाल्लें आसात. हांवें झेडओ जो आसा आमच्या फोंडा तालुका ताका हांवें इन्स्ट्रक्शन दिलें आसा डायरेक्शन दिल्लें आसा टू इन्स्पेक्ट द सायट आनी प्रत्येकाक जी नुकसाण भरपाई मेळटली ह्या दृश्टिकोनांतल्यान म्हजो प्रयत्न आसा. आय एम व्हेरी ग्रेटफूल टू द ऑनरेबल CM. म्हाका CMान स्वता फोन करून तुजे मतदारसंघान जें कितें काही गोश्टी डॅमेजीस जाल्ले आसात ते रिपोर्ट कर जेणे करून आमी ह्या लोकांक थोडोसो रिलीफ दिवपाक शकता अशे तरेचे एक पॉझिटीव उत्तर आमकां CMा कडेन मेळिल्लें आसात. हांव CMाचे खूब आभार व्यक्त करतां. प्रत्येक पावला तांणी आमची चवकशी केल्ली आसा. इवन जेन्ना हांव होम आयसोलेशनाक आशिल्लो प्रत्येक 2-2 दिसांनी सुद्दां तो फोन करतालो त्या बद्दल हांव CMाचे खूब ग्रेटफूल आसा आभारी आसा. थँक्यू.